सुरुवातीक आमी गीत घेऊया A16 पेज 8. A16 पेज 8. पावलार पावल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवून जेरुसाल्याक या. पावलार पावल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवून जेरुसाल्याक या. जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. तुझ्या मंदिरांत देवा तुजो मोग हांव नियाळटां. जशी तुज्या नांवाची व्हडवीक पृथ्वीच्या शिमा पावता, तशीच देवा तुजी स्तुती विस्तारल्या. तुजो उजवो हात जैतिवून जाला. ही कल्पना मनांत धरून तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजू आमकां सांगता ते प्रमाणे जिवोवच्या. ताणें आमकां वेंचून काडल्या, आमी पळयतल्या आनी आमकां वेंचून काडल्या उपरांत तो शिंकयता आनी आमकां धाडटा ताचो वावर आमी करच्याक. तर आमी ती कशे भाशेन करूंक जाय? एक म्हणजे दुसऱ्यांच्या जिवितांत शांती हाडूंक जाय आनी हो वावर करतना आमी आनंदांत तो करूंक जाय. तर ही दोन मुद्दे आमच्या मनांत धरया आनी आमी सान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचें खेरीतपण म्हणल्यार तो जेजूचो शीस आनी एका शिसाचें खाशेलीपण म्हणल्यार आपल्या गुरून केला तशेंच शिसान करचें. जेजून कालोखांत बुजकोळटोल्या संवसाराक बुजवण आनी बरवासो हाडलो. आयज साद्या काळाचो 14व्या आयताराचो सेवादोन आमकां बुजवण हाडुया, बरवाशाचे वावराडी जावया म्हूण उलो मारता. आयचो आयतार भागिवंत पेद्रू दोन दुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयल्लो आयतार म्हूण आमी पाळटा. ही संस्था दुर्बळां आनी गरजेवता पासत जायतो बरो वावर करता. आमी समाजांत बुजवण आनी बरवासो हाडटेलीं हात्यारां जावन उमेदीन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांवूय देवाक आर्गां दितां. आयज म्हाका खरीपणी 50 वर्सां बत्ता आमचे जेजूट संस्थेन हांवें प्रवेश केलेल्याक. जेजून म्हाकाय आपयला आनी 50 वर्सां ताणें म्हाका राखला, सांबाळला आनी सगलें बरेंपण ताणें म्हाका दिलेलें आसा. हांवें ताची उतरां पाळून ताचो वावर फुडें व्हेला. हें हांव देवा कडेन मागतां, म्हाका समजणी दी म्हणून आनी अदीक खोलायेन आनीक ही जीं वर्सां दिता तो म्हाका ताच्या वावरान सारको मग्न जावन ताचोच वावर फुडें व्हरूंक म्हाकाय कृपा मागता. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून आतां आमी देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागतात. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं
आनी आमची पातखां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. मोहिमा देवाक उर्सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीचे राया, सर्वोदिता देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकळत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. मोगाळ बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या शासनाक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. जेरुसल्या कुशाल सा, तिचो मोग करतल्यान सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष भरीत जायात. तिचें दूख करतल्या सोमेस्तानो तिचे पासत कुशाल मुरगोटात. बुजवण दितोली तिची होड्डी चिवंक तुमी दादोशी जायात. तिचे बोल्लेले होड्ड्यांतले पिवन खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घोशघोशीत व्हांवतल्या वाडा पोरी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या होड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपल्या उंटीत तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितली आवय पोरी, हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुसल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोश जातलें. तुमची हाडां तोंडां वरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गोमून येतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो अनुदान देवाक ताळयो पिटात. आनी एकदा म्हणुया. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो अनुदान देवाक ताळयो पिटात. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो अनुदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायोना घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितलें विचित तुजी कर्तुवां. जबाब प्रितुमे वेले सोमेस मनशानो अनुदान देवाक ताळयो पेटात. सगली पृथ्वी तुजे मुखार शास्त्रांक पडटा. तुका गायोना गायता. तुजे मनाक गितां घोडटा. येयात देवाची कर्तुवां पळयात. मनशां मदें
घडलेलीं विस्मितां ताका तोखटा कुरात तोसलीं. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दोरयाची ताणें केली सूख बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोडतोड पावली. ह्या पासत तांचेरूच आसूंक आमचो संतोश आपले पदवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता. जबाब. प्रितुमे वेले सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती कोत्तेल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलें तें वनितात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमे वेले सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. भाग्यवंत पावलून गालेसियेकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका जाल्यार दुसरो मान बिलकूल नाका. बगोर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो खुरीस. ताचे वरवीं म्हाका संवसार खुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव खुर्सार मेला. सुनोद केली ओ ना केली म्हूण कांयच न्हय. एकूच सोर म्हत्वाची वस्त म्हळ्यार नवी रोचना जावं. ह्या नेमा प्रमाणें चलतात तितल्यांकूय देवाचे इस्रायल पोरजेक शांती आनी काकलूत. ह्या फुडें कोणेंच म्हाका हुस्के दिवं नये. म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजूचे. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोवें आसूं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलों. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनयाक लागीं आपले लुवणे मोवणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात. पूण लाणग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच सोडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचे देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली.
एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खाया आनी पियात, तर वावरेड्याक आपलो मुशार फावो. गोरा गोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिनात जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोकराची धूळ पर्यंत तुमकां आमी झाडून उडयता, तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोकरा परस सोदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ते बियास्तर जाणांक खुशाल बरीत जावन परत आयले. ताणें म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देव जर पर्यान आमकां खालते जाले. आनी जेजून ताका सांगलें, सोयतानान हांवें वीज कसो स्वर्गांतल्यान पडलेलो देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी वीज आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोडा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, देवाचें उतर आमी खूब आयकलेलें आसा आनी खूब पाटी कितें जाता, आमी हांगसर आसा पूण आमची मनाय हेणे तेणे वेतात आनी ताका लागून सगळेंच आमकां समजना. सगळ्या देवाच्या उतराक आमी आजीर जायना. आजीर जाली जाल्यार आमकां ताचो अर्थ पूर्णपणे कळना. पूण आमकां एक मात दिसलेलें आसा की पयल्या वाचपान आनंदाची खबर खुशाल बरीत जायत म्हणून अशें देवाच्या उतरांतल्यान पुरगुटलेलें जालेलें आसा. आनी एक कितें सांगलेलें आसा, आमी शांतीचें दूत जावंक जाय. हिंचोरूय वतात हिंचोर आमी शांती हाडूंक जाय. आतां आमी असलो सगळो वावर केल्या उपरांत आमी हो वावर केलो, हे सगळें काम केलें, देंवचार आमकां खालती जाले, आमी खूब बरें केलें लोकांक, तातूंत आमचो आनंद आसूंक फावना. आमची खुशालकाय हिंचोर आसूंक जाय की आमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसा म्हणून. म्हणजे आमची तयारी थिंचोर वचपाक जालेली आसा. आतां आमी ह्या संवसारांत जियेतना कित्या पासत जियेता? खुशाल रावपाक न्हय, शांतीन रावपाक न्हय. पळयात, आमचो सगळो वावर कित्याक लागून आसा पळय तो ह्याच कारणाक लागून. आनी देवान आमकां आपल्या उतरांतल्यान हें कळीत केल्लें आसा. आतां पयले वाचपान कितें जालें जाणाय? देवान आपली पोरचेक निवडलेली, ताका एकठांय केल्ली, पूण बोगोर आपलेपणान जिवन पातकान एकलो जियेता आनी बाकीच्यांकूय तो ते भशेन ओत्ता आनी सगळीं जाण मागीर त्या पातकान पडटात. हे भशेन जाता. पातोक एक आमकां खूब आकर्शीत करता, पूण देवाचें पळय कितें केल्लें आसा तातूंत आमी तितलो आनंद घेनात. अशें जावंक लागता. देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे जिवपाचें, बरें करपाचें, तें हरशीं देवान सगळें करून घडोवन हाडलेलें आसा. फकत आमी जिवंक जाय, तें जायना. पूण कितें जालें, ह्या लोकांक देवाचे पोरचेक अशीं वागतालीं म्हणून दुसरे येवन तांकां आपल्या सोबे व्हेले आनी तांकां गुलामपणान दवरले. असिरियाक आनी बेबिलोनाक ते सायडीन. ती मागीर ती म्हणूंक लागली देवाक, आमकां पोत्तून हाड जेरुसलाक, कित्याक जेरुसलेम आमचें शार
मागीर देवान तांकां पोत्तून हाडली आनी देव तांकां जरी तरी ताणें अशें वायट केल्लें आसा तरी पूण तांकां बरें करतलो म्हणून ह्या वाचपान आमकां कळीत केल्लें आसा. जशे भाशेन एक आवय भुरग्याक दूद पाजता ते भाशेन तुमी मुरगोडटल्यात, तुमी खुशाल बरीत जातल्यात, कित्याक देवान तुमकां सोडूंक ना. आनी एकल्याक न्हय, सगळे पोरचे कापल्या. आमी कितें करता, एक जावंक लागता. पळय एका घराब्यान पुऱ्यान आमी ते भशेन वागतात. देवान आमकां निवडलेली आसा आनी तरी पूण आमी तशें करता. काल आमी पळयलां वाचपान कशे भाशेन इजाक आनी ताची बायल रेबेका कितें करता. रेबेका आपल्या पयल्या पुताक न्हय पूण दुसऱ्या पुताक सगलो मान आनी हे बेसांव ताचेर घडोवन हाडटा आनी इजाकाक दिसोन आसलेलें आनी ताका हे भशेन फसयता. पळयात, घराब्यानूच अशी वस्तू घडटात आनी हांकां देवान निवडलेली ती पुऱ्यान तशी करतात. म्हणटच आमी देवाची जावनूय पातकान पडटा पूण देव आमकां सोडिना. देव आमचो तरी पूण मोग करता. आनी हें ताणें आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां. पावलो म्हणटा, हांव ह्या सगळ्या वस्तूंनी आनंद घेना, बगोर ताच्या खुर्सान ताणें आमकां ह्या सगळ्या पातकांतली सुटका दिल्ली आसा आनी ताका लागून आमच्यान पातकां विण जिवंक जाता. फकत आमी ही आठवण करूंक जाय की ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा, सोडून दिल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. तो म्हणटा, हांव हातून आनंद घेता, न्हय ह्या बाकीच्या वस्तूंनी ना. आनी जेजूय आमकां तें सांगता. तांकां कितें करता, तो धाडटा की त्याचेरूच पातये नाकात. वेताना दुसऱ्याचेर न्हय, फकत म्हजेरूच पातयेवन रावात. ल्हान घे मदें मेंढरां कशी हांव तुमकां धाडटा, तर सोरपा परी चतूर आनी पारव्या परी शांत रावात. हे भाशेन ताणें आमकां सांगलें कशे भाशेन आमचो मनोभव आसूंक जाय पळय तो. आनी वेता थंयसर आमची न्हय, ताची शांती आमी थंयसर हाडटा. ताका एकवटून रावली की ना, तो मागीर तांचे बरोबर शांती हाडटलो. आतां पळयात, आमचे कुमसाराक लोक आयलो म्हणटच खूब उचांबळ आसता. ती तुमची पातकां हांव म्हजेर घेना, ती पातकां हांव सदांच जेजूचेर दवरतां आनी जेजू मागीर तुमकां शांती दिता. हांव म्हजेर तर घेत, म्हज्यान तुमकां शांती दिवंक जायना. हांव ताचेर दवरतां म्हणटच तो तुमकां शांती दिता आनी तुमी घरा वेताना शांतीन घरा वेतात आनी दुसऱ्यांकूय शांती दिवंक लागता. पूण दुसरी शांती ना म्हणटच परतून तुमी पातकान पडोंक लागतात. हाका लागून आमचें जिवीत आमी अदीक सारकें जेजूचेर थिरावन दर दिसा गोट करूंक जाय. तें ताणें आमकां दाखयलां. म्हणटच आयच्या वाचपान ताणें आमकां सांगलां कशे भाशेन हांगसर थंयसर तें घडटा घडना ताचेर न्हय, पूण तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसा, हातून तुमी गोट रावंक जाय की देवा सोबें आमचें जिवीत आसा आनी ताचें सोबें आमचें जिवीत जियोया. तेन्नाच की तो आमचे सोबें दुसऱ्यांक शांती आनी आनंदान दवरतलो. तर हें सगळें घडच्याक आयज आमी कितें म्हणून करया. आमी कोत्ता पळय तेंच. पयलें म्हणजे मागण्यांत ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिवया. हें ताका पयलो वयलो स्थान दिलो की ना, बाकीचें सगळें सोंपें जाता. म्हज्याय जिवितान हांवें तशेंच केलें. हांव भायर वचूंक आसलेलो, म्हजो फुडार चिंतालो कशे भाशेन तो हांव घडोवन हाडटलो पळय तो, आनी देवान म्हाका आपयलो. देवान आपयल्या उपरांत ताणें म्हाका दाखयलें कशे भाशेन हांवें ताच्या एकवटान रावंक जाय पळय तें. वेच्या आदीं ताणें म्हाका तयार केलो, आयल्या उपरांत रोखडेंच ताणें म्हाका घडोवन काडलो. आनी तें उतर ताणें म्हाका दिलें जें ताणें आदीं दिल्लें, पूण आतां तें रुजून तें म्हजे सवय 50 वर्सां किल्लोलेलें आसा. म्हजे सवय रिगून राव आनी हांवूय तुजे सवय रिगून रावता. आनी कसो, प्रत्येक सुस्कारान तो म्हजे सवय आसा, प्रत्येक सुस्कारान हांव ताचे सवय आसा. जसो एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्या आपणाचीच वस्तूंकी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवय रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनूय फळां दिवंक जायना. हें ताणें म्हाका दाखयलें. तर मागण्यांत आमी सगळो गोत ताका पयलो वयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी हे भाशेन म्हाका ती कृपा मेळ्ळी
आनी ताका लागून हांव इतलीं वर्सां सदांच मागणें पयले वयलें धरून बाकीचे सगळे मागीर हांवें केले. दुसरें म्हणजे आमी दुसऱ्यांक आमची शांती न्हय ताची शांती हाडूंक जाय. म्हणटूच हांव कितें करतां, दुसऱ्यां बरोबर आसलो म्हणटूच हांव ताका तांची उतरां कोन्यो चाल जेजू सोबेन दवरता आनी जेजू मागीर तांकां कितें म्हणूंक जाय तें म्हजे सोबें म्हणटा. कित्याक हांव म्हजे वस्तूंकी म्हजें गिन्यान वापरून न्हय, हांव ताचे सोबेन दवरतां, तो मागीर म्हाका दाखयता कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें, वो कितें करूंकूय नाका पळय तें. ते भाशेन हांव रिस्पॉन्स दितां, कित्याक म्हजो न्हय ताचो रिस्पॉन्स जी शांती तांकां हाडटा त्या प्रमाणे. खूब फाटीं तिचो शांती ना, पूण ताची शांती मेळ्ळी की ना आमी खरीपणी शांत जाता. आनी तिसरें म्हणजे म्हाका घोडे कोण बरें म्हणचो ना घोडे, बरो कोत्ता हें कोत्ता ना, तातूंत न्हय, दुसरी देव बरें कोत्ता म्हणून न्हय, पूण म्हजें नांव देवा सोबें आसा, ताणें म्हाका निवडलेलो आसा, म्हजें फुडलें सगळें ताणें तयार करून दवरलेलें आसा आनी तातूंतूच म्हजो आनंद घेवंक जाय, न्हय दुसऱ्या वस्तूंनी. तर हे भाशेन आमचें जिवीत आमी सगळीं जाणां सारया, मागण्यांत ताका सगळो वावर करूंक दिवया आमचे सोबें. आनी तिसरें म्हणजे तोच जावन आसा आमची गिरेस्तकाय, तोच जावन आसा आमची दादोसपण आनी ताचेच सोबें आमचें जिवीत मांडून आमी जिवया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता, सगळें ताचें बरेंपण तो आमकां वांडटा. आमी सगळें ताचे सोबें दवरया सुस्कार भायर सोडटना, कित्याकूच चिटकोन रावन आसतना, न्हय आमच्या चिंतनांक, न्हय आमच्या भावनांक, न्हय आमच्या आठवणीक, न्हय आमच्या वावराक, कित्याकूच न्हय, बगर ताकाच चिटकोन रावया. तोच जावन आसा आमचें दादोसपण, दादोसकाय, शांती, आनंद आनी बरेंपण. आमेन. सगळीं आतां उबी रावया आनी जेजून आमकां सगळें शिकयल्लें आसा तें आतां उच्चारून अदीक खोलायेन आमचें जिवीत भावार्थान, बोरवाच्यान आनी प्रिती मोगान जियोया. सोतमानतां देवाक, सोरपोदितार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्साक जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदितारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थांब जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयचो सेवा धर्म आमकां बोरव्याशाची नीज खुणा जावंक आपयता, तेन्ना हें कार्य प्रमाणीकपणान करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या बागीबोध बापान, भिस्मांनी आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या शिकवणेंतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान क्रिस्ती भावार्थांक तशेंच समाजाक सेवे मोगाचे, भावार्थाचे आनी बोरवशाचे गूट उकडाबे करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी बापा लागीं मागुया. कुतकुतीत काळजान सायबा, हे मागणे करता तुका. देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी मोरणाची संस्कृताय पयसावून पोरजेक सर्व बरेपणा मेलयतल्या सवलत्यो निर्माण करूंक, सगल्यांक शांती समाधानान जियोपाक, बोरवोसो उटपोवन करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. कुतकुतीत काळजान सायबा, हे मागणे करता तुका.
आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत सगल्या वेळार आमी देवाचेर पातयेवन जिवंक आनी आमच्या जिविताच्या चालींतल्यान देवाचें राज परगटूंक सोमेस्त पेकोवणी शांती हाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. कुतकुती काळजांत सायबा, हे मागणी करता तुका. देवाचें राज परगटणेचो वावर संवसाराच्या कोनशाक पसारूंक जाय ती देव आपोवणी पवित्र सोबेत फावो जावंक. तशेंच बागेवंत पेद्रू धर्मदुताची संस्था ल्हान दुर्बलांक बुजवून बरवसो हाडपा सारकी जावंक. हो बरो वावर करता त्या वावराचेर आशिर्वाद आनी हे संस्थेक सगल्यांचो पाठिंबो मेळूंक बापा लागीं मागुया. कुतकुतीत काळजांत सायबा, हे मागणी करता तुका. आमची खासगी मागणी आता बापा मुखार मांडया. मोगाळा बापा, दुखां कोश्टां वेळार तुजे पोरजेक तूं बुजवण बसायताय, बोरमाचो दाखयताय. तेच भाशेन समाजांत आमकांय तुजी बोरवाशाची आत्यारां आनी बोरवाशाचे वावराडी कोर म्हूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मागता. आमेन. बेटोनेच्या वेळार गीत घेवया. C11 पेज 32. C11 पेज 32. पेटोयताही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची चिंतना. माता तसली कोर वरदाना, बोदोल सोम्या आमची मोना. दिता तुका फुलां फळां, बोदोल आमची शेतां मोळां. उत्पन्न करच्या कोदीक फळां, मागता आमी तुजी बाळां. बेटोयताही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची चिंतना. माता तसली कोर वरदाना, बोदोल सोम्या आमची मोना. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफू दितात देवा बापाक मानतात तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करण नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उपारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिदार आनी शासनाचे देवा, सोरकाली आनी सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणेन जोल नवो जिवीत नवें. आपले कोश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिंकल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेमूद स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती
निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचुर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंचुर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसुकाच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाताव आनी एकाशीले पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवानी सोर, आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडवणी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तुजे पुती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जेजू जावन आसा आमचो आनंद, शांती आनी गोठाय. सगळी आमची मागणी देसा मनांत धरया आनी आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन ताणें शिकयल्ले मागणे आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुखीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडार क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखातांतली वाटाय
कित्याक राजपुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरूम दितांक पळयात आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांवचो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळाची भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेली पुरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुरशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया. D21 पेज 58. D21 पेज 58. तान लागल्या ओतम्या जेजूची येया सुकोन आसलोले जोरीतले पियून दादोशी जाया. तान लागल्या ओतम्या जेजूची येया सुकोन आसलोले जोरीतले पियून दादोशी जाया. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा. कुडींत मनांत ओतम्यान तो आसा म्हणटूच आमचें जिवीत सगळेंच ताका लागून बदलोंक जाय. अदीक ताचे सारकें जावंक जाय. आमी किरकोळ पूण खेरीत ताचे कुडींतले सांदे तर आमचें खेरीतपण तो आमकां घडोवन दिता आनी ताच्या एकवटांत आमचो वेळ सारया. आमी तर उचांबळ आसलेले हांव जाल्यार आतां ताची शांती आमकां अदीक फाव जावं. आमकां तर दिशा कळोंक ना कितें करूंक जाय कितें म्हणूंक जाय तें जाल्यार तो आतां आमकां सगळें सुचयतलो दाखयतलो. सुमी म्हणटा कोश्टवतल्यानो आनी ओझे वायतोल्यानो सगळीं तुमी म्हजीशी याद हांव तुमकां विसव दितलो. मागुया. बापा
येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातसुकत बसात. पयलीं स्वतेर हांव देवाक कारगां दितां म्हज्या जिविता पासत, कित्याक ताणें म्हाका पयलो आनी 50 वर्सां ताणें म्हाका राखला आनी सांबाळला आनी सगळें बरेंपण ताणें म्हाका दिल्लें आसा. कांयच म्हाका उणें ना, म्हाका आनी कांयच नाका, फकत जेजूस पुरो. इतलेंच म्हाका दिसता ह्या वेळार. ते भाशेन जियोच्याकूय हांव ताजे कडेन मागता. तुमकां सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी सगळीं जाणां हांगसर मिसान वांटो घेवंक येतात आनी खूब मागतात एक म्हाका पासत आनी म्हजेय पासत. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या वावराड्यांक हांगसर, आमचे बरोबर वावुरतल्यांक, आमचो देल्फीन हांगसर आसा ताका आनी हेर दुसरे सांकिस्तांव आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कोयराक तीं खूब वावुरतात, दर दिसा गायन करतात, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मिडियाचो वावर दया करता आनी सकाळीं थान दनपार पर्यंत हांगसरच आसता, तो ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वॉलंटियर्सूय आसतात तांकांय तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर बागेवन फ्रांसिसाचे पांयाशी येतात आनी तो आमकां सगळें बरेंपण फावो करता ताच्या विनोतींतल्यान. तुमी जाणात की हांगसर आतां आमी आनी एक मीस वाडयलेलें आसा म्हणून. आमचे 6 मीस पयलें जाता. 6, 7, 8 आयताराची 3 मिसां आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. 11 दिसांनी 6 आनी 7 मीस 2 आमचे भाशेन आनी 8 मीस इंग्लीश भाशेन. 8 मीस जातकूच पाप साहेबान आमकां सगळ्या जाणांक हें आपोवणें दिलेलें आसा. मागात मागात मागात. हे भाशेन सायबीण मायन फातिमांक त्या भुरग्यांक सांगलेलें मागात म्हणून, कित्याक शांती ना ह्या संवसारान, बिलकूल शांती ना. खंयच्याय गोराब्यान पळयात तुमी, उत्सांबूळ, घेरां झुजां न्हयच घरांनी, पूण एका नेशन टू नेशन हे भाशेन चलता. खूब झगडीं आनी आजून बोन पर्यंत जावंक ना. युक्रेन आनी पॅलेस्टायन आनी इज्रायल तिचो चालूच आसा आनी हेराय भागांनी. केन्ना म्हणून ते बंद जातली? आमकां मागणें करूंक पाप साहेबान हांवें पळयलां. ताका लागून हांवें मीस जातकूच 8 आमी सांतिस्मो साक्रामेंताची रूच आयकुता. सगळे 4 मिस्तर घेता हांव आनी मागता सगळ्यां पासत. हें आतां वाडत वेता आनी तुमच्यान युट्यूबाचेरूय तातूंत भाग घेवंक जाता, कित्याक थोड्या जाणांक हांगसर येवंक जावचें ना, पूण घरा सावन आमी बरोबर आमी मागणें करया. दर म्हणजे 6 तारखेर, आयज 6 तारीख आनी आयज मीस कोपेलान आसा. तर 9 वरांचेर हांव पयलो त्योर स्टार्ट करता, मागीर थोडो नियाळ देवाच्या उतराचेर आनी मागीर मीस जाता. तर तुमच्यान तिजोर येवंक जाता. खूब मेलाग्री तिजोर लोकांच्या जिवितान घडलेली आसा आनी घडत आसा. तर आतां सगळीं जाणां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. आनी सदांच मिसा आदी आनी मिसा उपरांत आतां कुमसाराक वचोंक जाता. तुमच्या सर्वेस्पोद तुमचे सोबे आसूं आनी सोरपोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बरोबर म्हणूंक जाता जाल्यार म्हणा. बागेवन फ्रांसिसच्या बेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जण आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसिसा कडेन मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्रत्म्या सोबें बापाक वाकणटाव आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया F13 पेज 91. F13 पेज 91. कुशल सदां सामी भोंवचे, कुशल दादोस सामी रावचे, मोगा जिवीत एकूच बरें, बाबोळा जिवीत एक कोरें, आमची काळजां खोशेन आदार, नितोलावडे बरे उदकार, आमचो बापूय आसा स्वर्गार, आमचे तुजो आमचे वादार. Check test. Check. Check test. Check. 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 Test.